कारण तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटो तुका वंदिता दीपोवियास तुका हसिता दया माया तुझी नियता आखी जीवी भोगसून माता आधार कृपा बेसंवाशिता सुन्या सुन्या मंदिरात तुझ्या एका दिवस रूपकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. बाळक जेजूतय भोवमोगाच्या भवनो आनी भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या पुणशेताक स्वागत म्हणटना ह्या मिसांत भक्तीपणी भाग घेवंक हांव मोगाचें आपोवणें दितां. आज आमी सांत पियूस दावो ह्या एका संताचें स्मरण करता. जर आमचीं भुरगीं ल्हान आसतनाच पवित्र कुमगार सेवतात जाल्यार आमकां दिसपडटे मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक मेळटा जाल्यार हाका कारण होचो पाप साहेब. सांगतच आयचें देवाचें उतर प्रतीक जावन वांजेल आमकां देवाच्या हाजीरपणार येता आसतना ताका मानवचें तसलें जिवीत घेवन येवंक आपयता. न्हय केवल पयशे न्हय केवल खाणिको बगार आमचेंच जिवीत ताका मानवल्ले बरी जावचें कर्ण घेवन येवंक तो आमकां आपयता. तर ह्याच मनोभावान ह्या पवित्र येवकरिस्तान जेजूक आमी भेटोवंक आयती जातना आमचें जिवीत ताका मानवल्लें जावं दी. आमच्या त्या काळजांत आसचें मोतीत आसची विराराय डिस्ट्रॅक्शन्स पयस करया आनी हो एक घंटो खरेपणी देवाच्या हाजीरपणांत करसूंक ताची बेसवां जोडून पाटिंगारा वचूंक आमकां समे तयार करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो बोवड अपराध. ह्या पसून भगिवोन सदांच ओंकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. जे कितें आमी ते सवां घेवन हांगासर आयल्या त्या ते सवांचो एक घडीभर उडास काडया. सांगतच जे भक्तिका कोणें हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक ते सवां दिल्यान त्या ते सवांचेरय देवाचो आशिर्वाद मागया. बापा सर्व वस्तूंच्या धन्या क्रिस्ती भावार्थ आपुट सांबाळूंक आनी क्रिस्त सोवे सगळो संवसार नव सरून एकठांव भगवंत पियुसाक तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याक
तुवें सर्गींचे जानवयेन आनी गवळीक दैरान भरलोय. ताच्या उपादेसां आनी देखी प्रमाणे चलोवन आमी आमचो क्रिस्ती बावार्थ तेर सांबाळूंक आनी ह्या बावार्था प्रमाणे संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतलें वचप. तेन्ना सोरेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देवलो आनी तो गिलेयाद आनी मनासे उतरून गिलियादाच्या मिजबांत येवन पावलो. आनी गिलियादाच्या मिजबातावन तो अम्मोनिताशी गेलो. जेफ्तान सोरेस्पराक एक आंगवण केली म्हणून, तूं अम्मोनितांक म्हज्या आदीन करशी जाल्यार हांव अम्मोनितांचेर जैत व्हरून पाटी येताना जो कोण म्हाका मेळोवंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता तो सोरेस्पराचो जातलो आनी हांव ताची होम बली भेटयतलो. जेफ्ता अम्मोनिता विरोध झुजूंक गेलो आनी सोरेस्परान ताका ताचे अधीन केलें. जेफ्तान आरोयेरा आनी मिन्निता मदल्या सगळ्या प्रदेशांत आबेल केरामीम पर्यंत तांकां पुर्तें चलविलें आनी 20 शहरां स्वाधीन केलीं. अशें अम्मोनीत इस्रायेलांच्या दोळ्या मुखार घालते जालें. जेफ्ता मिजबांतलो आपल्या घरा परतालो तेन्ना ताची धूव घुमट बडोवन नासात ताका मेळोवंक आयली. ती ताची एकलीच धूव. तिचे भायर ताका हेर धुवो नातल्यो, फुती नातलो. तिका देखताच जेफ्तान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, हाय म्हज्या धुवे, तुवें म्हाका धरणीर सपटायलोय आनी म्हाका व्हड संकटान सांबाळयलोय. हांवें म्हज्या तोंडान सोरेस्पराक एक आंगवण केल्या आनी ती म्हज्यान पाटी काडूंक जायना. तिणें ताका जाप दिली, म्हज्या बापा, तुवें सोरेस्पराक कसलीय आंगवण केलें जाल्यार जें तुवें बासायलां तें म्हाका कर. कित्याक सोरेस्परान तुजे पासून तुज्या दुस्मानांचें अम्मोनितांचें बारीकपण घेतलां. आनी फुडें उलोवन तिणें आपल्या बापायक म्हळें, पूण एक विनंती, हांवें दोंगराचेर वचून म्हज्या इश्टिणे सवय म्हज्या आवकारपणाचेर उदान करूंक म्हाका 2 म्हयन्याचो वेळ दी. ताणें जाप दिली, वस. आनी ताणें तिका 2 म्हयने वचूंक दिलें. ती दोंगराचेर गेली आनी तिणें आपल्या इश्टिणी सवय आपल्या आवकारपणाचेर उदान केलें. 2 म्हयने काबार जातच ती आपल्या बापायशी पाटी आयली आनी ताणें तिका आपणें केल्ले आंगवणे प्रमाणे केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास ठेवता आनी बोंब्या कुशीन परतना वाकुड्या देवान बसतल्या संगी मेळना तो खरोच भागी. यजनांनी भेटून यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी
दोष परिहार बलयो तुवें मागोंक नाय तेन्ना आपले हांव येता मुळे हांवें आपले तुजी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्परा शास्त्राच्या ग्रंथा कोळेन मुजे विशीं सांगलेले आसा देवा मुझ्या तुजी खुशी करूं म्हाका संत तुझे धर्मशास्त्र मुझ्या अंतस्करणांत रोंबून आसा तुमची काळजां धारून करी नाकात बघा सर्वेस्पराचो ताळो आयकया हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचाय सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो सर्गीचें राज अशें म्हणयेत एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें जांकां वोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडलें पूण ते येवंक आयकले नात जेवणाक आपयल्ल्या सरशीं परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें म्हजें जेवण तयार जालां म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यान सक्कडे आयतें जालां लग्नाच्या उत्सवाक येया पूण कांय गण्णे करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतेच रावले एकलो आपल्या शेताक गेलो दुसरो आपले आंगडी गेलो हेरांनी साकरांक धरलें आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवेशी मारले ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडन त्या खुनीगरांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शेर बसमून सोडलें उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें वरा जेवण तयार आसा खरें पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितलें तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा अशें ताचे साकर वाटा वाटांनी गेले मेळ्ळेल्या सोमेस्तांक बोऱ्यांकी कोट्यांकी तांणी जमो केलें आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसून न्हेसनांतल्या एकल्याक ताणें देखलो रायान ताचे लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची न्हेसून नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय पूण ताणें जाप काडली ना तवळ रायान साकरांक सांगलें ताचे हात पाय बांदून ताका भायल्या काळोखान उडया थंय जातेलें रडणें आनी दांत किर्लोनी कित्याक आपयल्ले साबार आसात पूण विंचून काडिल्ले थोडेच
देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता बळक जेजुतें भोवमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हो कार्मेल गुडो तुमी सोडून ह्या पुनशेताक आयल्यात न्ही? वय खालें घेवन आयल्यात. बळका जेजूच्या पुनशेताक येता आसतना कितें घेवन आयल्यात? वेगी उलया. आमी ल्हान आसतना कोणी सैरी आयले जाल्यार तांच्या बॅगाक पळोवन आसलें कालें खावंक काडलां गे म्हूण. सो हांगा तुमी बाळका जेजूच्या पुनशेताक येतना कितें हाडून आयल्यात? तेसवां, मागणी, करेक्ट. मागीर थोडीं वाती हाडून आयल्यान न्ही? वय थोडीं फुलां हाडून आयल्यान. ओके, आमी हरएका ब्रेस्तारा आनी थोडीं हरएका दिसा म्हणले बरी कामाक वयच्या पयलें, कामाक तावन फाटीं येता आसतना घरा वयच्या पयलें अशें जायतो भोक्तीक हांगासर येता. आनी तुमी सारकें सांगलेले प्रमाणे मागणी, तेसवां, फुलां, थोडे पोटी हांगासर आंगवण भेटोवंक येतात. बाळका जेजूक आंगलें हाडटात, वस्तूर हाडटात, भायल्या घट्ट्याच्या इमाजीक वस्तूर हाडटात. थोडी भांगाराची मुदी, चेन अशें सकड हाडून येतात. थोडी मागणी घेवन येतात, थोडी तेसांव घेवन येतात, थोडी बेस्टेन्स जेजूक भेट दिवंक येतात आनी थोडी अर्घ्यां दिवंक येतात. सारकें तुमी सांगलें, सकड सारकें. आनी सडताव जावन आमी अशें खंयसर पुनशेतां आसात, खंयसर रेतिऱ्यो आसात, खंयसर अशें मिसां आसात, नोवेनां आसात, थंयसर लोक येता कितें म्हळ्यार देवा लागीं कुमोक मागोन. कश्टां संकश्टाच्या संदर्भार आपणाक कोणी आयकोसो ना म्हणटना देव तरी आयकता म्हणून सो भावार्थी तांचे थंय आसा. जायते पोटी आमी थंयसर पळयता प्रत्येक जावन सक्रामेंताच्या आराधनाच्या चापलांत थंयसर येवन घंटे कटल्यान भावार्थ्यांनी भक्तीकांनी बसचें. आनी उपरांत आमकां मेळिल्ल्या वेळार तांणी सांगचें आसा, फादर थंय येवन बसल्यार, थंय येवन जेजू लागीं उलयल्यार मोतीक मस्तू शांतपण भोगता खंडीत जावन. आनी जायते पोटी आमी आशेतां की देवान आमच्या जिवितांत प्रवेश घेजे. जावं पुरो पिडा आसा, जावं पुरो संबंधान कांयसर मनस्ताप आसा, जायन तरेल्लें झगडें आसा, तुटाफट आसा, आनी असल्या संदर्भार आमी देवाक त्या समस्या मदें आपोवचें आसा आनी तुमचो निवार म्हणून अशें मागचें आसा. हें आमी सट्टाव जावन हर एकल्यांनी करचें तसलें एक काम. आज तुमी पयलें वाचप आयकलें न्ही? कोणाच्या पुस्तकांतलें तें विंचलेलें? न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतलें, करेक्ट. इंग्लिशांत बूक ऑफ जजेस म्हणटा. आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार थंयसरी एकलो न्यायकर्ता आसा आनी तोय देवा मुखार असलेंच एक मागणें घेवन आयिल्लो आसा. कशें आमी पुणशेताक येता आसतना देवाक आमी उलो मारता, देवा लागीं आमी मागता, तशेंच हांगासर आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्ल्या त्या न्यायकर्तांनी देवा लागीं कुमोक मागची, देवाचो आदार सोदचें आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आतां ह्या न्यायकर्ताचें नांव कितें म्हणून सांगीत गे तुमकां? कोडा सागी ह्या न्यायकर्त्याचें नांव जे तावन सुरू जाता, दोनूय साक्षरां. जेफ्ता, करेक्ट. ह्या न्यायकर्त्याचें नांव आसा जेफ्ता. आतां हे न्यायकर्त वा जजेस म्हळ्यार कोण? आतां आमकां जड्ज म्हळ्यार गोत आसा. जड्ज म्हळ्यार कोर्टींत आसो, दोनी पार्टीचे वाद आयकले उपरांत कोण जिखता वा कोण पार्टी न्याय वेता म्हणून तीर्मान करचो तसलो एकलो जड्ज. पूण हांगासर इस्रायल पोरजेच्या चरित्रेन आमी पळयलें जाल्यार हे न्यायकर्त न्याय दिवचें कामय करताले. कशें आमच्या कोर्टींत जड्ज आसा तसलेंच तेय न्याय तीर्मान करचें काम करताले. प्रत्येक जावन लोकां मदें वाद विवाद समस्या आसल्या वेळार दुसऱ्यान ते एक पॉलिटिकल लिडर्सी वय
कितें म्हळ्यार त्या वेळार इस्रायल पोरजेक कोणी मुखेली नातले, राय नातले, राय हांचे उपरांत आयिल्ले आनी त्या देखून त्या वेळार लोकांक एक राजकीय मुखेली जावन एक राय कशें ते काम करताले. एक कडच्यान देवाचो प्रवादी जावन आनी एक कडच्यान राजकीय मुखेली जावन एक राय कशें अशें लोकांक मुखेलपण दिवचें काम हे न्यायकर्ते करताले. आनी केन्ना न्यायकर्ते थंयसर उदेले त्या वेळार इस्रायल पोरजा कितें करता, तांचें उतर आयकता आनी तांणी सांगलेल्या उतरा प्रमाणे चलता. तांणी उतर म्हळ्यार तांच्या बोल्सांतलें न्हय, म्हाका देवाचें उतर तांचे मुखांतर लोकांक प्राप्त जातालें आनी तांचें उतर आयकल्ल्या वेळार इस्रायल पोरजा बऱ्यान चलताली, देवाच्या वाटेन चलताली. पूण केन्ना एकलो न्यायकर्तो मेलो पळया तेन्ना इस्रायल पोरजेची गत कशी जाली की म्हळ्यार नोळयेन गेल्ल्या पेट्याच्या शिमटे बरी. परत्यान बॅक टू द पेविलियन म्हणले बरी तांची आदली जिणी तांणी जिवंक सुरू केलें. तेन्ना देवान कितें केलें, आनी एका न्यायकर्त्याक उपजयलें आनी परत्यान ताचे मुखांतर लोकांक ताणें संदेश दिलो आनी परत्यान इस्रायल पोरजा देवान सांगलेली बरी चलोवंक लागली. अशें एका सायकला टायपार इस्रायल पोरजेची चरित्र्या मुखारून वेता. आतां असल्या न्यायकर्ता पैकी एकलो जावन आसा जेफ्ता आनी ताचे विशयंत आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. आतां हो जेफ्ता कितें वा कोण म्हूण आमी समजोवया. आयचें वाचप 11व्या अध्यायाच्या 20 आनी 9 वळी तावन विंचलेलें. पूण ताचे की पयलें ह्या अध्यायाच्या सुरवेर तो मनीस कोण म्हूण ताची इल्ली बायोग्राफी वा बायोडेटा दिल्लें आसा. हांव वाचता पळया. गिलियेदाचो वंशज जेफ्ता एक बळवंत वीर, एकलो बळवंत मनीस तो. एके वेश्येचो पूत आनी गिलियेद ताचो बापय. सो ह्या बापायन कितें केलें म्हळ्यार गिलियेदान ताका बायल आसली पूण बायले भायर ताणें एका वेश्ये लागीं संबंद करून तांच्या ह्या एका संपर्कांत जल्मल्लो जावन आसा हो जेफ्ता. गिलियेदाक आपले बायले उदेशी पूत जल्मले आनी तिचे पूत व्हड जाल्ले उपरांत ताणें जेफ्ताक भायर धांवडायलो. आमच्या कुटुंबांत तुका कांयच दायज मेळचें ना, कित्याक तूं आनी एकले स्त्रियेचो पूत. देखून कितें करता जेफ्ता, तो आनी एका गांवाक वेता आनी थंयसर टोब म्हणल्या गांवांत थंयसर तो वस्ती करता. आनी पवित्र पुस्तक सांगचे प्रमाणे थोडे हलकट मनीस ताचे संगता मेळिल्ले आनी तो तांचे बराबर लुटूंक वेतालो. सो गिलियेदाच्या पुतांनी म्हळें, तूं आमच्या आवयचो पूत न्ही, तूं एका वेश्येक जल्मल्लो, त्या देखून तुका आमच्या आस्तेन कांय वांटो ना, तूं वच म्हूण. तो हो कितें करता, आपणसो गांव सांडून आनी एका गांवांत खंय राणान गी मोल्यान गी तो जियेता आनी थंयसर थोडे ताचे एक बँड आसलें, एक ग्रूप आसलो. सो तांचे संगता मेळून तो जियेतालो. आतां कितें जालें, असल्या संदर्भार आमोनीतगार इस्रायलाचेर दाड घालूंक आयले. दाड घालूंक आयिल्ले वेळार ह्या गिलियेदगारांक तांकां ह्या वैरी विरोध झुजोवंक जालें ना. सो तेन्ना कितें करतात ते सीदा हाचे लागीं येतात, कोणा लागीं, जेफ्ता लागीं येतात आनी म्हणटात, अळे आमी कस्टार आसा, वैरींनी आमकां दाड घाल्या, तुवें येवन आमकां राखजे. इतल्यार आईचें वाचप सुरू जाता. जेफ्ता कितें म्हणटा, हांव येतां आनी जर देवान म्हाका यशस्वी दिली जाल्यार वा झुजान जीख दिलें जाल्यार हांव तुमचो राय जाता, हांव तुमचो मुखेली जाता म्हणून जेफ्ता सांगून आतां झुजाक तो भायर सरला. आतां कितें जालें तें आयच्या वाचपांत आमकां मेळ्ळें. तेदवां सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देवलो आनी तो गिलियेद आनी मनासे उतरून गिलियेदाच्या मिस्पांत येवन पावलो. आतां तो कशें झुजाक तयाराय केलो म्हणून हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा. आतां हो झुजाक वेच्या पयलें कितें करता की म्हळ्यार तुमकां कोणाकी आयकलें की कितें करता तो म्हणून एक शब्द तो आमकां सगळ्यांक लागशिल्लो. प्रत्येक जावन पुनशेताक नवेनाक पळय येताना आयकूंक मेळचो शब्दूच सांगाय आयकूंक मेळ्ळो. खंयचो शब्द तो? आंगवण. करेक्ट. ताणें एक आंगवण केली. कसली आंगवण केली ताणें? कसली आंगवण केली? तूं आमोनितांक म्हजे अधीन करशी जाल्यार हांव आमोनितांचेर जैत व्हरून फाटी येताना जो कोण म्हाका मेळोवंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता
तो सर्वेस परस जातलो आनी हांव ताची होम बली भेटयतलो. समजलें न्ही तुमकां? हो एक आंगवण करता देवाक, हांव झुजाक वेता आनी जर झुजांत जिखलो जाल्यार आनी जिखून पाटींग घरा येताना कोण म्हाका फस्ट मेळटा पळया ताची बली भेटयता. ही जेफ्तान केल्ली आंगवण. भोवनो न्ही भयणीनो, जेफ्ता एका डेस्परेट सिच्युएशनार आसलो. म्हळ्यार ताचेर पातयेवन हे ताचे मनीस आयल्यात आमकां तूं राख म्हूण सांगून, आनी जेफ्ताकी कळीत ना वैरी कितल्या मापान घट आसा म्हणून. पूण आनी आतां जायत म्हळां आनी आतां ताणें जिकजेच ताचें नांव उरोजें जाल्यार अशें म्हणटाना इत्ता इली इत्ता हुली आत्ता दारी म्हणले बरें. तो एका डेस्परेट सिच्युएशनांत शिरकला. कितें करचें म्हण ताका कळीत ना. एंग्शियस कितें जाता गी, जैत मेळटा गी ना गी म्हणचें ताका एक सवाल आसा. आनी असल्या संदर्भार, असल्या भियाच्या आनी एका निराशेच्या संदर्भार तो कितें करता, देवाक लॉन्स दिवंक प्रयत्न करता. देवाक लॉन्स दिवंक प्रयत्न करता. जर तूं म्हाका जीक दिशी जाल्यार आळे हांव तुका हें दिता. आमच्या शॉपांनी मॉलांनी पुरा कितें आसा, एक्सचेंज मेळा आसा न्ही गे. एक्सचेंज मेळा, तुमचें पोरनें हाडा आनी नवें व्हरा म्हूण. तशें हांगा जेप्ता कितें करता की म्हळ्यार हांव तुका, तूं म्हाका जीक दिशी जाल्यार हांव तुका एक बली दिता. देवा लागीं तो बार्गेन करूंक वेता. देवा लागीं एक बिझनेस करूंक वेता. देवा आनी ताचे मदलो संबंद एक ट्रान्जॅक्शन कशें, एक वेव्हार कशें तो समजत आसत न्हू. देवाचेर आपणाचो संपूर्ण भरवोसो आसजे म्हूण तो पातयेता. कितें पळया हांगासर हांवें तुमकां वाचलें. तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देवलो. देवाचो आत्मो ताचेर आसोनी देव आपणाचे संगी आसा, त्या देखून झुजचें हांवें न्हय, देव म्हजे लागीं म्हजे सवें झुजता म्हणलें तो पातयेवंक विसरलो. त्या देखून तो कितें चिंता, देवाच्या आत्म्याक कोणशाक लोटून आळे हांव तुका हें दिता, तूं म्हाका हें दी म्हणून देवा लागीं एक बिझनेस करूंक तो गेलो. आतां तुमी म्हणूंक पुरो हें बायबलांत आसा न्ही फादर, हें घडीत बायबलांत आसा न्ही. सो बायबलांत आसा म्हणले उपरांत आमी तशें चलच्यांत कांय वायट ना, आमी आंगवण करता. त्या देखून बायबलांत सांगिल्लें हें आमी करता कितें तें प्रमोट करचे खातीर आसा म्हूण. बायबलांत जायतें तितलें प्रेरण दिवचें तसलीं गणितां आसात. प्रत्येक जावन कायना नाबेलाक जिवेशी मारचें. आतां आमी जिवेशी मारीचें म्हूण तें गणीत दिल्लें आसा गे. बायबलांत थोडीं नकारात्मक गणीत आसात जाल्यार मुखार भोवून निपडिनो त्या मुखांतर आमकां जागवण दिवचे खातीर, आमकां जागवण दिवचे खातीर. आतां देव आमचे तावन लॉन्स मागता गे. खंय एका ऑफिसाक गेल्ल्या वेळार लॉन्स दिवचे पडटा आमचें काम जायचें जाल्यार. तशेंच पुणशेताक येता आसतना वा रेतेरेक वेता आसतना देवा लागीं देव आमचे तावन लॉन्स मागता गे. हो देवानंच हो सगळो संवसारान रचला, ताणेंच आमकां जीव दिला, ताणेंच आमच्या नाकाच्या फुडांनी वारें फुंकलां आनी ताणेंच ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सलवासवाक खातीर धाडलां जाल्यार देवाक आमच्या लॉन्साची गरज आसा गे. खंडीत ना मुगाळ भोवून आनी बडिनो, खंडीत ना. ताच्या बदला कितें आशेता तो? आमचे तावन तो आशेता विश्वास आनी भावार्थ, फेथ आनी ट्रस्ट. कसले संदर्भांनी ट्रस्ट कसलो गे म्हळ्यार, विश्वास कसलो गे म्हळ्यार देवाक म्हजे विशयंत बरें कळीत आसा आनी त्या देखून म्हाका बेस्ट कितें ताका कळीत आसा. जायते फावटी आमी चिंतचें कितें गे म्हळ्यार आळे हें म्हाका बेस्ट, त्या देखून आमी नोवेनाक येतना पुणशेताक येतना कितें मागचें, म्हाका हें दी तें दी,
हें दी तें दी म्हूण कोणें कॅल्क्युलेट केल्लें कोणें जड्ज केल्लें हांवें केल्लें त्या देखून हांव चिंता हें म्हाका मेळ्ळें जाल्यार म्हजें जिवीत बरें जाता म्हजे समस्ये परिहार जाता पूण म्हाका भोवून आनी भयणीनो देवाचेर विश्वास दवरचो म्हळ्यार देवाक म्हाका बेस्ट कितें कळीत आसा त्या देखून हांवें हें दी तें दी म्हूण दिल्ली पट्टी म्हाका मेळना जाल्यार देवाक बेस्ट कितें कळीत आसा त्या देखून तो बेस्ट जाल्लेंच म्हाका दिता म्हणची पातयेनीच देवाचेर दवरचो भावार्थ दुसरें बरवसो म्हळ्यार कितें भावार्थ म्हळ्यार कितें बरवसो आनी भावार्थ देवाचेर दवरचो कितें गे म्हळ्यार देवाचो वेळ जावन आसा परफेक्ट जायते फावटी आमी नवें धरता आनी नवें धरलें आमी चिंतचे आसा नवें धरता म्हाका हें मेळचें हांव तुका हें दिता तें जायचें आमी एका फास्ट संवसारांत जियेते आसा तुमी पोस्टाक गेले जाल्यार थंयसर स्पीड पोस्ट आसा तुमी स्टुडियो गेल्यार जाल्यार तुमकां 5-2 मिनटांनी फोटो मेळटा तुमी जेवणाच्या कावंटराक गेल्यार हॉटेलाक गेल्यार थंयसर फास्ट फूड कावंटर आसा आनी तशेंच देवा लागीं येता आसतना आमी चिंतचे आसा आमकां अशेंच फास्ट फूड कावंटर बरी आमी मागलें तक्षण मेळचें पूण म्हाका भोवून आनी भयणीनो भावार्थ आनी बरवसो म्हळ्यार हांवें मागिल्ल्या वेळारच दिना जाल्यार तें 1 म्हयनो वचोंक पुरो 2 म्हयने वचोंक पुरो 1 वर्स वचोंक पुरो येवच्या ब्रेस्तर आमी आगोस्तिनाचें फेस्त संभ्रमता आनी तिच्या आवयन 18 वर्सां मागणें केलें त्या देखून म्हाका भोवून आनी भयणीनो सोंसणिकायेन आनी थिरसाणेन जर देवाच्या वेळाक आमी राखून रावता जाल्यार आनी ताचो वेळच परफेक्ट वेळ म्हणून आमी समजता जाल्यार म्हाका भोवून आनी भयणीनो ताका म्हणटात बरवसो ताका म्हणटात भावार्थ तिसऱ्यान भावार्थ आनी बरवसो कितें गे म्हळ्यार हांव म्हाका म्हणटा हें जाय तें जाय देव म्हणटा ना तुका दिना आनी तेन्नाय देवान दिना म्हणल्या वेळार जर देव म्हजे सांगाता आसा म्हणची पातयेणी म्हजें तें आसा जाल्यार ताका म्हणटात बरवसो पण आमी हर एका ब्रेस्तर हांगासर धांवून येता खाली नवें करूंक न्ही जर आमी बाळका जेजूचे नीज भक्तीक जाल्यार म्हाका भोवून आनी भयणीनो बाळका जेजूची आध्यात्मिकता स्पिरीट आमचें थंय आसूंक जाय स्पिरीट कोलो बाळका जेजूचो स्पिरीट कालें म्हळ्यार आय एम गॉड इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता त्या देखून म्हाका पिडा येवं दी पिडा गूण जावं दी म्हाका मागलें मेळों दी मेळनासतना आसूं दी नवें धरणी म्हाका मेळना जाल्यार जर देव म्हजे सांगाता आसा म्हणजे त्या पातयेणेन आनी बरवशान चलता जाल्यार आमी हर एकले नीज बाळका जेजूचे भक्तीक ना जाल्यार आमी सक्कड ह्या जेफ्ता भशेन हांगासर बिजनेस करूंक येवचें देवाक लॉन्स दिवंक येवचें त्या देखून आज ह्या वाचपा मुखांतर देव आमकां स्पश्ट सांगता की म्हाका तुजें लॉन्स गरज ना बदलाक म्हाका जाय तुजो भावार्थ आनी बरवसो आज आमी पियूस दावो हाचें फेस्त आचरण करता आनी मिसाच्या सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें जर आमी आमच्या भुरग्यांक आज ल्हान प्रायरीच कुमगार सेवंक अवकाश मेळटा जाल्यार तें ताचे धर्मान ताच्या पयलें 12 वर्सांचे प्रायर थंयसर कुमगार दिवचो आसलो पूण ताणें ती 12 वर्सांची प्राय 7 वर्सांक देंवयली आमी हर एका दिसा दिसपडते मिसान भाग घेता जाल्यार एकाच दिसा 2-3 मिसांनी भाग घेता जाल्यार अशें करयेत म्हणून उत्तेजन दिल्लें जावन आसा ह्याच पाप साहेबान लायकांक बायबल वाचूंक अवकाश नातुल्लो माय भाशेन तो वाचूंकूच नातुल्लो आनी असल्या संदर्भार लायकांनी सयती बायबल वाचिजे देवाच्या उतराची ग्रेस्तकाय समजोजे म्हणून लायकाच्या हातांनी बायबल दिल्लो ह्याच पाप साहेबान आमच्या लितुर्जीन जायती बदलावन हाडल्या आनी हे बदलावन हाडूंक सुरवात केल्ली ह्याच पाप साहेबान आमच्या पवित्र सभेचें कानून आसा कॅनन लॉ म्हणून आमी म्हणटा आनी तें क्रोडीकरण करूंक सुरू केल्लें ह्याच पाप साहेबान पुढे म्हाका भोवून आनी भयणीनो तो पवित्र येवकरिस्ताच्या मोगार पडूंक लायकांक आनी भावार्थ्यांक आनी आख्ख्या इगर्ज मातेक आपोवणी दिल्लो तसलो आनी तो म्हणटा द शॉर्टेस्ट वे टू हेवन इज द युकरिस्ट सर्गाक वेची लागशिल्ली सोंपी वाट म्हळ्यार पवित्र युकरिस्त आनी परवां सप्टेंबराच्या 7 तारखेर कार्लो आकुतीस 15 वर्सांच्या प्रायर कॅन्सर धर्मान सरुल्लो तरणाटो भुरगो ताका सांतपण पसारतात आनी तो म्हणटा युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन
युकरिस्त जावन आसा सर्गाक वेची हायवे. पळया ह्या संताचें जिवीत आमी घेतलें जाल्यार पापा पियूस दवो तो आमसोरलो ना जेफ्ता बरी. देवाक ताणें लॉन्स दिलें ना. पगार मागण्यान ध्यानपणान आनी देवाचेर दवरलेल्या मोगान आनी भरवशान आनी खालतेपणान ताणें येवकरिस्ताच्या मोगार पडोवंक आपोण दिलें. मात्र न्ही तसली जिणी तो जेलो त्या देखून आजून तो आमकां एक प्रेरण जावन आसा. तर आतां तुमी म्हजे लागीं विचारूंक पुरो निमाणो विशय. तर आमी आंगवण करची नाका गे फादर. हांगा येताना कॅन्डलां हाडची नाका गे. हांगासर येताना फुलां हाडची नाका गे. देवाक काणी घालची नाका गे. घालच्यान कांय वायट ना. पूण घालतना म्हजो स्पिरीट कसलो, म्हजो उद्देश कसलो. हांव कॅन्डल पेटयता जाल्यार मुगाळ भोवून न्ही बडिनो हांव कितें सांगूंक आशेता देवाक. देवा तूं जावन आसाय काळोखांत उजवाड. बेश्टें कॅन्डल पेटोवचें न्ही तें व्हर. बदलाक कॅन्डल पेटयतना आमी हर एकल्यानी म्हणूंक जाय देवा तूं जावन आसाय काळोखांत म्हजो उजवाड. कित्याक हांव काळोखांत आसा. म्हाका समस्या आसात, म्हाका पिडा आसात, जायते राटावळी आसात आनी ह्या संदर्भी म्हाका उजवाड दिसना. त्या देखून हें कॅन्डल पेटयता आसतना कशें तो उजवाड दिता गे तशेंच म्हज्या त्या काळोखाच्या घडयांनी तुजो उजवाड दी. म्हाका कितें करचें म्हूण समजना त्या वेळार हांवें जेपता बरें गडीबिडीन आंगोवन करन मागीर सुरचुरच्या गे म्हाका तुजो उजवाड दी. म्हज्या मोतीक उजवाड दी. म्हाका वाट दाखय. तुज्या वाटेन म्हाका चलय. ह्या काळोखांतले म्हाका निवार. 9 दिसांचें नोवेन आमी धरता. 9 नोवेन आमी धरता. 9 नोवेनां धरतना मुगाळ भोवून न्ही बडिनो हें देवा लागीं करचें कॉन्ट्रॅक्ट न्ही. बदलाक ह्या नोवेनान करच्या मुखांतर तो कोणाचें नोवेन आमी करता. जर बाळका जेजूचें नोवेन आमी करता जाल्यार बाळका जेजूच्या स्पिरितान आमी जिवंक प्रयत्न करूंक आसचें. आनी ह्या 9 दिसांचे आमी त्याग सॅक्रिफायस करता आसतना तो स्पिरीट आमचे थंय जिवंक आमी करचें एक पयण. आनी ह्या पयणांत आमी सांगूंक जाता की देवा हांवें मागिल्लें म्हाका मेळना जाल्यार तूं म्हजे सांगाता आसाय म्हणसो भावार्थ म्हजे थंय तीर करच्याक हें नोवेन म्हाका आदाराचें जावं. जर असल्या स्पिरितान आमी करता जाल्यार मुगाळ भोवून न्ही बडिनो खंडी जावन आमी केदींकच सोलवना. तो वयर केदो वट जावं दी पूण ताचे मुखार आमी बागोवचें ना. कित्याक आमी न्हय झुजचें बगार देव आमचे सांगाता झुजचें आसा. तर मुगाळ भोवून न्ही बडिनो देवा थंय करची आंगवण. देवा थंय आमी दाखोवचें उपकारी मोन. देवा मुखार वा सांताच्या इमाजी मुखार आमी पेटोवचे वाती वा दिवची काणीक न्हय एक लॉन्स जावं दी बगार म्हजें उपकारी मोन. भावार्थाची एक करणी म्हज्या बरोवशाची एक निशाणी जावं दी. तोच बाळका जेजू बाळूक जेजू आमकां सुमेस्तांक ह्या कृपेन बरो. ह्या वेळार आमच्या जिवाचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमी भेटयत आसतना सुमयाक हें मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी आख्खे पयस सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा आमचें समर्पण दयेन स्विकार कर आनी बागेवून पिवसाचे शिकोवणेक कान दिवन खरे भक्तीन जेजूचे भेटोवणेन वांटो घेवन आनी तेच जेजूची कूड आनी रगत फावत्या मनान आनी मोगान सेवंक आमकां कृपा दी.
क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कळीने सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान पियूस दावो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोवंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताचें शिकोवन आमचे गिन्यान उस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्त संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुकाचे जे सर्वेस्पराचे नावे तुकाचे. उंसर्गी तुकाचे जे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाडता सो गुड परगटुया. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिवीत सोंडो आनी ही सुरवणीची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव कितें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवन बापा. पीठ पावन आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भोव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जे कोण आमच्या कुटुंबांनी अंतरल्यान एक घडीभर तांचो उडास काडया. हांव कोरी आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कोरी मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवान जुजे ती सोपोती भाग्यवान धर्मदता सा पियूस दावो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत
सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. भोवन बडिनो देव आमचे तावन लॉन्स आशेना बदलाक तो आशेता संबंध रिलेशनशीप. एक भुरगें आवय बापाय तावन कितें गरज आसा जाल्यार आवय बापायक लॉन्स दिना. बदलाक आवय बापायकच भुरग्याची गरज कळटा आनी आवय बापाय भुरग्यांच्या गरजेक पावतात. जेजूनी मागण्या विशीं शिकयत आसतना तेंच म्हणलें आसा तुमच्या बापाक तुमची गरज कितें कळीत आसा. असलो संबंध आमी देवा तें रुता करीचे सोडनो बिझनेस संबंध न्हय. तेंच जेजून मागणें करतनाय आमकां शिकयल्लें कित्याक जेजून आमकां शिकयल्लें आसा देवाक बापा म्हूण उलो करप. तो बाप आमी भुरगीं आनी आमी तो आमचे तावन लॉन्स आशेना बगार तो आशेता भावार्थ बरोवसो आनी संबंध. असलेच बगणांनी बरोवन ताणें शिकयलें मागणें सांगाता मागया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवाळ. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकेंतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी. आयच्या वांजलांत आपोवणी दिल्लें जायत्यांक पूण तें तांणी स्विकार केलें ना. जेजून आमकां ह्या ताच्या जेवणाक आपयलां. हें आपोवणी लभलेली आमी सुभागी. सुमया तुमचे भितरींचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांचो म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
भोवन आनी भयणीनो, जेजू आमच्या काळजांत आयला. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपया, नीट बसया. कशें भुरगीं आपणाच्या वडिलांच्या उस्क्यार बसून खेळून आपणाक कितें जाय तें कांयच उपकण आसतना, लजे नासतना, भिये नासतना आपणाच्या भुरग्यां तें आपणाच्या वडिलांक तें वांटून घेतात, उलयतात. तेच मनोभावान जेजू लागीं आमचो हो संबंद ह्या वेळार हे पवित्र घडये परत्यान रुता करया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचो जेवण आमचो दीस पडतो ग्रास करून भाग्यवन पियुसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सभेच्या जागृत आनी उर्बेवन गवळ्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करून तुज्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या पोशणा वरवीं आमचो भावार्थ तेर जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बसून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, फाल्यांच्या दिसा आमी मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी जावन कुरवार केल्लें हें स्मरण करता. तुमकां कळीत आसा, आदल्या शुक्रारा दीस आमी मोरयेक सर्गी व्हेल्लें हें फेस्त आचरण केलें आनी 8 दिसा उपरांत आमी मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी जावन कुरवार केल्लें फेस्त आचरण करता. हे दोनी आमच्या तेरसा वेळार मागच्या आनंदाच्या मिस्तेराचे 2 मिस्तेर जावन आसात. आनी फाल्यांच्या दिसा विशेश करून आमच्या पापा लियो 14व्यान संवसारांत शांती स्थापन जावचे खातीर मागण्यांत करसूंक आमकां आपोवणें दिलां. येवच्या ब्रेस्तारा दीस आमी सागोस्तिनाचें स्मरण करता. मोंती फेस्त लागीं आयलें आनी ऑगस्टच्या 30 तारखेर आमी मोंती फेस्ताक नवेन सुरू करता. हांगासर नवेनाच्या दिसांनी कार्मेल सायबिणीच्या ग्रट्ट्या लागसर संजेच्या 5 सावन 20 मिनटांक आमी तेरसाचें भक्तीपण सुरू करता. त्या उपरांत 5:45 नवेन सुरू करता आनी 6 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसतलें. फुलां हाडच्या भुरग्यांक गोडशें वांटोवंक तशेंच फेस्ता वेळार कोबू वांटोवंक तुमकां दान दिवंक अवकाश आसा. ह्या वर्सा जुबलेवाचें वर्स आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी रेतीर मांडून हाडल्या ओएसीस 2025 आनी ही रेतीर ऑक्टोबराच्या 20 तारखेक 20 आनी 1 आनी 20 आनी 2 अशें 3 दीस हांगासर आसतली. सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा दीस ते दीस रजेचे जावन आसात. त्या देखून हें मोतीन दवरचें आनी तुमचें कॅलेंडर तुमी ब्लॉक करचें आनी ह्या रेतीरेन भाग घेवचें. परत्यान सांगता, ऑक्टोबर 2021-22 सोमार, मंगळार, बुधवार. इस्रायल बागेवन जाग्यांक यात्रेक पॉयंट आसा की म्हणून तुमी जायतीं जाणां विचारतालीं. आमी एक यात्रेक पॉयंट मांडून हाडला. नोव्हेंबराच्या 17 तारखेक हांव 29 म्हणून आसा. नोव्हेंबर 17 to 29 12 राती आनी 13 दीस 8 हप्ता. इस्रायल, जॉर्डन, पॅलेस्तीन आनी इजिप्त ह्या 4 गांवांक यात्रेक पॉयंट आसतलें. एकल्याक खर्चा बाबतीन 1,74,500 जाता. हातून सकड खर्च 8 हप्ता. तुमकां हो एक विशेष अवकाश जुबलेवाच्या वर्सा यात्रेक पॉयंट करून जेजू जल्मल्ल्या, वाडल्ल्या, शिकोवन दिल्ल्या, आजापा केल्ल्या
आनी एकरेक कुर्सारूम कळून पुनर्जीवन जाल्ल्या जाग्यांक भेट दिवंक तुमचीं नांवां बेगीन आमचे लागीं दाखल करचें. हांव फाटल्या दिसांनी तुमचे लागीं सांगून आसा आमी दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक येवजण जारीर आसा. फाटल्या 10 वर्सां जावन ह्या दिशेन आमी हर एक वर्सा कोंकणी इंग्लीश आनी कन्नडांत बायबल डायरी छापता. ते बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक आनी तुमच्या जल्म दिसा संदर्भी वार्षिकोत्सव संदर्भी काजराच्या दिसा वा देवदीन जाल्ल्या उडास काडून तुमचीं नांवां थंयसर छापूंक अवकाश आसा. आनी हाचे तावन येवचे पयशे आमी ह्या दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक वापरता. ते देखून तुमचीं नांवां दिवन पेज स्पॉन्सर करूंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी म्हणया. जर तुमकां कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंक जाय जाल्यार स्टेजीच्या फाटल्यान कॉवेंताच्या चापलांत याजक आसात, तुमी थंयसर वेचे. भवन आनी भयणीनो, आमी खंडीत जावन जेजू सरशी आयल्या. आमच्या काळोखांत उजवाड मागूंक, आमच्या कन्फ्युजनांत स्पश्टीकरण मागूंक, क्लॅरिटी मागूंक, कितें आमकां कालें करचें, खंय वेचें, कितें करचें म्हूण समजना असल्या एका घुसपट गोंदळांत ताचे तावन उजवाड मागूंक आमी आयल्या. आमच्या सलोनेंत खंडीत जावन जैत मागूंक आयल्या. पूण आज देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता की देव कितें आशेता की म्हळ्यार ताचे थंय भावार्थ, ताचे थंय बरवसो. न्हय व्यापारी संबंध, बगार भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें आसो संबंध, बरवशाचो, भावार्थाचो, रिलेशनशीप ऑफ ट्रस्ट एंड होप. प्रत्येक जावन जेजू लागीं तें मागया. जायते फावटी आमचें तें आसचें व्यापारी मनोभाव पयस वचोंक आनी जेजू थंय त्या भावार्थान वाडोवंक. देव म्हाका मागिल्लें दिना, हांवें मागिल्ल्या वेळार दिना, मागिल्ल्या रितीन दिना जाल्यार तो म्हजे सांगाता आसा, कित्याक तो इमॅन्युएल. हो स्पिरीत आमचे थंय गूंड जावचे खातीर मागया. तेन्ना आमचे थंय घुसपट गोंदळ उपजना, आमी काळोखान सासपना, बगार देवाच्या त्या निरंतर उजवाडांत आमी मेटां काडटले. ह्या एका विशेश कृपे खातीर ह्या नोवेनांत आमी मागया. संगता मागया. ए भगिवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापें केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयणीन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी बळ. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो, देवसो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. तुमची जाप जावं दी, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वदा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचें मागणें. जेजू बाळका लागीं मागणें. हे आजपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागता.
तुजे तितलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रिकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा आमेन. जर आमी देवाक कितेंय दिता तें दिनवसणेच्या बोगडांनी बरोवन न्हय ताका लॉन सावन असल्या दिनवसणेच्या बोगडांनी बरोवन ताचे तांव जोडलेल्या सर उपकारांक अर्गा मनान सांगता मागया. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांचे इमाचे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं देत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सरस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज विशेश जावन सर्व पिडेस्तां पासत मागचो दीस. खंडी जावन आमी हर एकले एका ना एका रितीन पिडेस्तच. थोडे आत्मीक जावन, थोडे कुडीन, थोडे मोतीन आनी अशें आमी हर एकल्यांक जेजूच्या भलायकेची गरज आसा. सांगताच आमच्या घरांनी, प्रायवंतच्या घरांनी, आमच्या आस्पत्रेनी विशेश रितीन कोश्टांची आसात. थोडीं मरणाचे तणीर आसात. थोडीं मोतीच्या अस्कतकायेन डिप्रेशनाक लागून वळवळते आसात. जायतीं आमची भुरगीं विशेश रितीन डायमेन्शिया आनी इतर प्रत्येक जावन उलोवंक जायनासतना, सोलोवंक जायनासतना, वेगळी शिकाप शिकनासतना असल्या थोड्या उणपणाक लागलेलीं आसात. आनी खंडी जावन आमी हर एकले पातकाच्या पिडेंती वळवळते आसा. ही सक्कड पिडा, ही सक्कड उणेपण, ही सक्कड आमची अस्कतकाय जेजू मुखार ह्या वेळार हाडया. तुमचीच पासून जावं दी. कोण एक पिडेस्तान तुमचे कसो तुमचे पासून मागोवंक सांगला वा हेर कोणी तुमकां कळीत आसल्यार कोणा तुमकां जेजूच्या ह्या भलायके बरीत संबंदाक अर्पोवंक जाय तांकां तांचो उडास काडून तांकां ह्या वेळार अर्पया. आनी जेजूची गूण करची सगत प्रत्येक जावन तांचे थंय वाळून येवं दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया. दयाळ्या बापा, पिडेन कोश्टांच्या आमच्या भाऊ भयणींक आपली दूख आटेविटे सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. कनवळ्या बापा, हांगासर आसच्या सर्व पिडेस्त भाऊ भयणीच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घालन तांकां संपूर्ण भलायकी, सवकसाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता. ह्या भाऊ भयणीच्या दुखान भागीदारां जावन तांकां आदार दिवच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक तुज्या मोगान आनी समाधानेन बर म्हूण मागता. विविध पिडे अनवरांनी आकलास आकातांनी आपले दीस सारच्या निराधार आनी निर्गतीक पिडेस्तांचेर तुजे दयेचो उजवाड फंकय म्हूण मागता. आस्पत्रेनी आनी प्रायवंतच्या घरांनी आजच्या पिडेस्त भाऊ भयणींक बरी भलायकी फावो कर. तांकां सेवा दिवच्या धाकटेर, नर्सांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तांच्या सेवेंत सोंसणीकाय आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता. सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशीं आमची पातकां बगोस आनी आमकां थळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवाळ. आमेन. सर्वेस्पर बापा, अगणीत काकुळदार आनी दयाळ तूं. तुज्या वर्त्य मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगट केली आनी पिडे अनवरांनी वळवळतल्यांक परिहार दिलो. ह्या तुज्या उपकाराची प्रत्युपकाराची ह्या पिडेस्त भाऊ भयणीचेर मुखारून वसूं दी. तुजेर तांकां आसा तो भावार्थ तांचे थंय खडपा बरी तीर जावं दी. होच भावार्थ जावं दी तांकां आपल्या पिडे अनवरांतली बाचावी. तुजे अपरिमीत दयेक लालिवच्या आमच्या ह्या भावंडांक तुजी जाप जावं दी. तांचे भलायकेचें देणें दी. तांकां तुजो आदार, सिंगी बरे भलायकी, कश्टांत सोंसणीकाय क्रिस्तांच्या सोम्य मरिफात तुजे लागीं मागता. आमेन. तकली बागावन देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया.
सर पदवेदार देव कनवाळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवून दिवपी जाणवयेची वळख तुमकां फावो करूं. बावडतेचे शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो सुमगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं आनी सर पदवेदार देव असो बाप असो आनी पूत असो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदांच आसूं. आमेन. एक घडी बसा. ह्या मिसार उंडो आनी थंड पिवनाक दान दिल्ल्यांची नांवां आपयतना तांणी मुखार येवचें. इथन रफायल डिसोजा वालेन्शिया बरे भलायकेक अर्गां जावन. प्रज्वीत डिसोजा पडील तावन बरें काम मेळिल्ल्या खातीर. स्विटा पाशान वा मंजूर तावन बरें काम मेळिल्ल्या खातीर. सियाना कियारा वेगस कोणाचे तावन भुरग्याच्या देण्या पासत आनी बाळका जेजूक अर्गां जावन प्रकाश फातिमा डिसोजा फरंगी पेटे तावन. जेजू बाळका तुजे समोर आज भोगती येता. तुवें केल्ले बरेपण आमी नियाळटा. क्रिस्तू कंबेसारान काळजांतली उसान सांगता. दया कर म्हूण आमी पराता. मनशापणान वाडूंक तुजे बराबर सादी बोळी मौनाच्या तर आमकां कर. भावात बरवशान मोगामाय पासान जियोंक आमकां तूं उर्बेस कर. मनशापणान वाडूंक तुजे बराबर सादी बोळी मौनाच्या तर आमकां कर. भावात बरवशान मोगामाय पासान जियोंक आमकां तूं उर्बेस कर. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां. हांव आयला कुरड्यांक दिश्ट दिवंक. ह्या उतरांनी सोम्यान आपणाचें मिसांव सुरवातलें. पवित्र सभेन हे मिसांव मुखारून व्हेलें. आमी कर्मेलितांनी 2014 इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक योजन सुरवातलें. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांचीं भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचें योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता. कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं प्रो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नावां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता. मात न्ही, आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, कीर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें.